शिगावच्या बिंबल खैरीमोळ वाठारांतल्या बालाजी वस्त हांच्या कुळागराची गवेरेड्याच्या कळपांनी नाशाडी केल्या। कुळागरांत लायिल्ले काजीचे रोपे तशेंच माडयो गवेरेड्यांनी मोडून उडयल्यात। हाका लागून बालाजीक 50,000चे लुकसाण जालें। दर वर्सा हीच स्थिती जाता, तेन्ना सरकारान ह्या रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी शेतकार बालाजी वस्त हांणी केल्या। म्हाका कितें जालें म्हणजे येता काय ना, सगळे हे गवेरेडे येता पळय ते फक्त माडयाचे आनी एका घश्ट एका सुपारी झाड एका काजू रोंप्यां घश्ट कश्टून ते कितें करता म्हाका कांय समजना। नुकसान भरपाई तुमकां मेळटा काय तुमी आतां शेती करपाक तुमकां सरकार सांगता तेन्ना तुमी? सरकार सांगता शेतकऱ्या पूण अशें लुकसाण केलें आमी कितें हाडून दिलें कांयच हें करना, कांयच उपाय ना हेंचो। म्हळ्यार कितले आमी शेती करपाक मुखार येयले सुद्दां अशी मोठ्या प्रमाणान हे उडयतरी लॉस जाता, खूब लॉस जाता। ओके, तांकां कितें करचें म्हणटा तुमी? अशें तांकां सरकारान तेंचो बंदोबस्त तेंचे उपद्रव करचें अशें दिसता म्हाका। कित्याक बंदोबस्त करून कितें करचो कित्याक इतले वर्सां तेंच जाता। पोरूं तशेंच केल्लें, अंदू सामकें अंदू चड येयलें। आतां पळय ते खेती जावं माकड जावं डुकर जे आसा रानांतले ते येवन लोकांची लॉस करता, गवेरेडे लॉस करता, तांकां उपद्रवी बी म्हणून घोशीत करचें अशें म्हणटा। सारकें उपद्रवी म्हणून घोशीत करचें जाल्यार कितें तरी जातलें तेजें, नाल्यार कांयच उपाय ना तेका। ओके, हेकाच लागून मुखारली जी पिढी आसा पळय आतां सरसामान बारीक आतां जे मुखार येवपाची युवा पिढी ताका लागून अशी बी जाता काय कितें की तांकां मुखार येयले जाल्यार आमकां लॉस जातले अशें बी तेंच्या मनान कितें? अशें मनान दिसतात न्हू। आतां इतलें करून फायदो आमी लोकांचे रीण काडून जितलें केल्लें आसा तरी कांयच फायदो ना। कर्ज काडून तुमी हांगा हे लायता? कर्ज काडून केल्लें आसा हांवें, मागीर हे जे पयशे जायना पूण लोकांले कर्ज वाडत रावता आनी कर्ज करता न्ही, हेजें सरकारान कितें तरी करचें। आमी बिंबल खैरीमोळ म्हण हांगा आसा, ज्या जाग्यार बालाजी वस्त शिगांवचो तेगेले कुळागर आसा आनी ते आमी भाटान आसा तेगेल्या जवळ जवळ तेगेले माडयो आनी ज्यो काजू रोंपे आहले एक 3-4 वर्साचे जे लागपाची पोजिशनाचे काजी रोंपे आहले थोडे लागताले ते पुडचे राती सुमार तेगे मोठ्या प्रमाणान गवेरेड्याचो कळप भितर सरलो आनी तेगे सगळे मोडून उडयल्ले आसा आनी मोठ्या प्रमाणान तेजें लुकसाण जाल्लें आसा। ज्यो व्हडली व्हडली सुपारी झाड आसा त्यो बीन ते घश्टून त्यो बीन सुपारी झाड उडयता आनी मोठ्या प्रमाणांत आतां हे दोन वर्सां पयलीं तेणी अशेंच केल्लें, अशेंच कळप सगळें मोडून उडयलें तेगेलें आनी तेणी हांगा परत दुसरी लायले आनी दुसरी लावन परत तांकांय बी अशीच परिस्थिती जाली। तो म्हणटा की शेतकरी जे आसा ते सामान्य सर्व शेतकरी जे आमी कश्ट करता काम करता पूण हांगा जे सरकार सांगता की शेती लाया काजू लाया आनी हे करा पूण हे रानटी जी जनावरां आसा रानांतली ती तांकां खंय तरी अशें तेंचें नुकसान करता आनी ताका लागून शेतकरी मुखार येवपाक सुद्दां फालताकाणी जो शेतकरी युवा पिढी जी शेतान राबो सोदता तो मुखार येवपाक सुद्दां डगमगता। कारण जो आमी इतले पयशे घातले तरी सुद्दां शेती जायना आनी रानटी जनावरांनी उद्ध्वस्त करता, तेन्ना हे रानटी जनावरांची कांय कितें ना कितें उपाय योजना करची आनी ताका कितें तरी तेंचेर एक अशी हे घालपाची, तांकां उपद्रवी म्हणून घोशीत करपाचें नाजाल्यार तेंचेर ते बंदोबस्त तरी वन खात्यान करपाचो अशें तेणी सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर बिंबल खैरीमोळच्यान एकनाथ खेडेकर।